नमस्कार. गोवा 365चे उत्सव कार्यावळीत येवकार. दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. भुरग्यापासून ते जाणट्या मेरेन सगळेच जाण उमेदीन दिवाळी मनयतात. आकाश दिव्यांनी नरकासूर करपाक पळयत तो बिजी. त्या खातीर सर्तीत वांटो घेवपाक जाय अशें ना. उमेदूच सगळे करून घेता. ही उमेद पळोवपाक सुद्दां उमेद आसता. तर पळोवया दिवाळीची तयारी. घरचो आकाश दिवो, वाड्यावयली सजावट, वेगवेगळी खाणां आणि अर्थातूच नरकासूर. काय कळली उमेद आमच्या कॅमेरान टिपली. जाल्यार कांय जाणांनी उमेदीन आपलो अनुभव वांटून दिलो. पिळगांवचो प्रथमेश वेंगुर्लेकर सांगता, आमच्या घरात गणपती करतात आणि ताका लागून म्हाज्या भितर कलेची आवड तयार जाल्या. फायद्याक करिना, आवड म्हणून करता. तातूंतल्यान कला फळटा, फुलता. म्होवाळे करप कलाच, प्रथमेश सांगता. हे तुका सुचलें काय तुका हें? आमगे पारंपारीक गणपती करता, सो म्हाका तितून म्हणजे पयलीं पासून आवड आसली गणपती बी करता. तेका लागून मोहाळी स्टार्ट करया म्हटलें. सो तेका लागून मोहाळीचेर मातशें म्हणजे लक्ष गेलें. तशें मोहळे प्रोसेस कितें जाता हरशीं तुवें स्टार्ट केलें तेन्ना? प्रोसेस म्हणजे पयलीं मातयेचो तुका हें करचें पडटा, मास्टर पीस, आनी तेजेर मागीर कागदां मारून ते काडून मागीर पेंटींग करचें पडटा. ओके, आतां इतके तुवें मोहळे हे मास्टर पीस केल्या तुवें आतां? हय, तितले चडशे मास्टर पीस केले हांवें. ओके, कितें कितें लागता अशें साहित्य अशें? साहित्य म्हटल्यार पयलीं तुका माती लागतली मास्टर पीस मोल्ड करपाक. तेज्या उपरांत तूं मागीर कागदां मारतलो ते आनी गम. कागदां कशी कितें मारप? कागदां स्टार्टींग पयलीं तुका उदकाचो थर लावचो पडटा, नाल्यार सुटपाक लागून. आनी मागीर तेज्या वयर बेश्टे नॉर्मल कागद मारून मागीर चिकी लावन हें करचें पडटा. ओके, तुका ऑर्डर येता काय तूं व्हरोन सेल करता? सेलींग अशें करूंक ना. सेल केल्यार तुजी म्हणजे कलाकारी तुका वेस्ट वयता कशी जाता. पूण कितें हितून कितें जाता, तुका डिटेल काम करपाक गावता. सो तेका लागून हांव सिलेक्टेड कोण आसा फ्रेंड सर्कलान नाजाल्यार आनी कोण सांगता न्हू तितलेच करता. ओके, कॉम्पिटिशनाक बी अशें व्हरता तुमी नरकासूर? कॉम्पिटिशनाक तरी सद्या तरी ना, पूण म्हाजे कडसून भुरगे मोहाळे करून व्हरता पळय ते कॉम्पिटिशनाक बी व्हरता. ओके, म्हणजे तांकां जाय तशें स्ट्रक्चर आनी हे तयार करता तोंड. अंदाज तुका कितके दीस लागता हे मोहळे करपाक या कशें? मोहाळे आतां एक तुका मास्टर पीस करतलो जाल्यार तुजो एक दीस तरी मातसो घालचो पडटा तुका कंटिन्युअस. कित्याक दोनी सायडीचे फेस सारके जावपाक जाय, नाजाल्यार तो एके सायडीन पळयता कहो दिसता, नाल्यार एक सायड मोठी एक सायड बारीक. सो तुजो एक दीस तरी वयता. आनी मोहाळे तुका जर तूं छापतलो कागदां मारतलो जाल्यार आनी एक दीस जाय. म्हणजे टोटल तुका 2 ते 3 दीस म्हटल्यार फूल कंप्लीट करपाक जाय एका मोहाळ्याचेर. म्हणजे जर सादारण 3-3.5 फूट बी आहा जाल्यार बारके तुका 2 दिसांनी बी जाता. पूण वत मातशें बरें जाय, नाजाल्यार तुका ब्लोअर बी मारून सुकोवचो पडटा, हॅलोजन बी घालून. विथ पेंटींग सगळें? विथ पेंटींग 3 दीस म्हटल्यार जातले. हय, तेच्या प्रमाणे तुका अशी पळोवंक गेले जाल्यार फायदो आसा असो? फायदो असो ना, पूण कितें कला जपपाक लागून ती करचें पडटा. पूण फायदो हितून चड असो उरना. संतोष कुडणेकार फाटलीं 22 वर्सां सावन आकाश कंदील करता. सुरवात सर्तीत वांटो घेतालो. खूब कडेन इनामांय मेळ्ळी, तातूंतल्यान उर्बा मेळ्ळी. हो वेवसाय कला आनी प्रगतीचो मेळ जावन रावला. आयकात संतोष कुडणेकाराक. हांव जवळ जवळ 20-22 वर्सां जालीं हे आकाश कंदील करता. पयलीं हांव स्पर्धेंत आकाश कंदील करतालो. मागीर काही कारणास्तव म्हाका रातचे वचपाक बी जपाना जालें, म्हणून हांव मागीर हे आकाश कंदील करून विकपाचें थारायलें. तितूनसून आज पर्यंत म्हाका भरपूर लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा. कित्याक म्हाजी क्वॉलिटी तशी आसता, डिझायनी तशी आसता. म्हाजे आकाश कंदील बाजारांत मेळटा तेच्या पेक्षा अगदीच वेगळे आसता. ताका लागून म्हाजे आकाश कंदीलां बुकींग पयलींच चालू आसता. पयलीं हांव 300-400 आकाश कंदील करतालो. पूण आतां भुरगीं बी सद्या व्हडलीं जाल्ल्या कारणान, कामा धंद्याक गेल्ल्या कारणान म्हाका तितलें करपाक जपाना. कारण पयलीं बारीक बारीक कामाक म्हाका ती हेल्प करताली. यंदा हांवें थोडेच आकाश कंदील केल्ले आसा, पूण म्हाजी क्वॉलिटीन कांय फरक करूंक ना. जे म्हाजी क्वॉलिटी आसा, जे आर्ट आसा ते तशें सांबाळून दवरला. आनी मार्केटान सुद्दां म्हाका हेका खूब स्कोप आसता. कारण म्हाजी आकाश कंदील हे वेगळेच आसता. ताका लागून म्हाजे आकाश कंदील म्हाका सोदीत येवन म्हाजे कडसून व्हरतात.
आता खुबशा लोक आकाश कंदील करतात ते बिझनस म्हणून करतात, पूण हांवें हो आकाश कंदील बिझनस म्हणून दवरूंक ना, तर म्हाजी कला एक राखून दवरपाक लागून म्हाजे कडेन जाता तितलो वगत तितले पर्यंत हांव करतलो अशें हांवें मना कडेन ध्येय दवरला आनी ते ध्येय धरून हांव आजून पर्यंत करता. आनी बाजारांत ते जे आकाश कंदील करता न्ही, हांव तांकां वायट अशें म्हणना, पूण तेंच्यांनी बिझनस म्हणून करचें न्ही, एक कला लोकांक आपली दाखोवची आनी तें काम बरें नीटनेटकें करचें अशें म्हाका म्हाजी तांकां विनंती आसा. बिझनस म्हणून करूं नाका. आनी आतां बारीक पळोवंक जाल्यार मटेरियलान जावं हितून खूब डिफरंट जाल्लो आसा. काही कस्टमर आसा ते खोशयेन पयशे सांगता इतले दिवन म्हाजे कडसून आकाश कंदील घालता. काही लोक किचकटीपणा करतात, कलेचो व्हॅल्यूच करिना, कशे तरेन हें करता मागतात. पूण हांव तें वायट धरिना, कित्याक तें प्रत्येक जाण कितें पळय आपणाक कशें स्वस्त पडटा तें पळयतलो न्हू, पूण कला ही कितें आसता आनी तेका मटेरियलाचे व्हॅल्यू कितें आसा हें तांकां खबर नासता. म्हणून हांव तें व्हडलें वायट धरिना. म्हाजी कितें रेट आसा ती हांव तांकां सांगता आनी हांव म्हणटा म्हाका तुमी वागता ते रेटीन म्हाका परवडना. आनी काही लोक आसा ते म्हाजे कडसून वाटपण करिनासतना व्हरतात. मेक इन इंडियाचें साहित्य बाजारात विकपाक आयलां. कोविडा पयलीं आमकां फकत चायनीज दिसताले, अंदू मेड इन इंडियाच्या वस्तूंनी झगमगतली दिवाळी. आमी इलेक्ट्रिकल बिझनसान आसा सिन्स 1995. 2 वर्सां पयलीं कोरोनाच्या काळान आमकां खूब इफेक्ट जालो. मार्केटान प्रोडक्ट्स आमचे वचना आसले आनी त्या कारणान जो आमकां पयलीं जो माल येतालो तो चायनाचो चडसो लायटीचो बिझनस दिवाळे खातीर स्पेशली आमी चायनाचे माल विकताले. पण पोस्ट कोविडा खातीर जशें मेक इन इंडिया मुवमेंट जालो तितून खुबशे तरेचे आनी बरे प्रोडक्ट्स आमच्या इंडियेन मेळपाक लागले आनी कॉस्ट इफेक्टिव्ह आसा आनी त्या भायर लोकांक ते खूब आवडपाक लागले आनी हितून रोजगारूय खूब वाडलेले आसा. सो मेक इन इंडिया हो खरोच बेनिफीट जाल्लो आसा जगाक आनी आमच्या इंडियेक स्पेशली गोवन्स लॉट ऑफ वेंडर्स इन गोवा आमच्या म्हणजे खूब असे भाव आसात जेंच्यांनी हो स्मॉल सेक्टर बिझनस सुरू केला. तांकां आमी खंय तरी मदत करूंक पावले. आमी एक रिटेल शॉप आमी हे सेल करूंक पावले. तितून बरी खोशी भोगता. क्वॉलिटी वायजान हितून इम्प्रूवमेंट आसा. इन दॅट केस हांव सांगूं शकता की मेक इन इंडिया असल्या कारणान हितून प्रोडक्ट्सांनी इन्व्हेन्शन जाल्लेलें आसा आनी बऱ्यापैकी प्रोडक्ट्स मेळटा जितून वॉरंटीचे बऱ्यापैकी लोकल कंपनीजूनी टेक केअर केले वयता. सो हितून फायदोच जाल्लो आसा. कोरोनाच्या काळा पयलीं मार्केट आमचे डेकोरेशनाचे खूब वेगळे आसले. लोकांक रेडीमेड जाय आसले. दुकानार आयले की आपल्याक मेळटा तो आकाश दिवो दिया, प्लास्टीकचो आसूं कितें आसूं. पण कोरोना जो आतां इरा जावन गेलो त्याच्या मागीर आमकां खूब शिकूंक मेळ्ळा. लोक घरा कडेन उरलो कांय कारणान लॉकडावनच्या टायमार, पण ते लॉकडावन आमकां गोंयकारांक तशेंच भारताच्या लोकांक फायदेशीर ठरले. कित्याक म्हणजे एक तर पयलीं जुने सांगाडे व्हरताले, विराचे व्हरताले ते आनी घरा कडेन पताका कश्यो फोली कट करून ताका लायताले. आतां तो इरा परत येयला. ते घरा उरल्या कारणान आतां कोण प्लास्टीकचे व्हरना. सगळे सांगाडे घेतात, तशेंच फोली घेतात आनी फोली घेतलेल्या कारणान इंडियन मार्केटाक फोलीन आतां एक्सप्लोर करपाचो परत एक चान्स मेळ्ळा. तुमी आतां ही फोली पळोवंक शकता. ही फोली सुद्दां पयलीं भायल्यान येताली पण आतां ही इंडियन मॅन्युफॅक्चर जाता आनी तेजेर दिवाळीचो सिंबल सुद्दां प्रिंट जावन येयल्लो आसा. तशेंच मेक इन इंडिया हो आमच्या पंतप्रधानाचो आमकां एक स्लोगन दिल्लो तेंच्यांनी. आमकां एक मेक इन इंडिया करपाक फुडें काडलेले लोकांक. तशें आतां सगळे लोक हे फुडें सरलेले आसा. गोंयचेच न्हय, इंडियेचेच न्हय, आतां सगळे स्वदेशीचेर चड फोकस दिवंक लागला. सगळे जे घरा कडेन व्हरून आपूण आदी पासून सगळ्यांक भावां भयणी भितून मेळून रावताले, तशें करताले डेकोरेशन, तशेंच आतां सगळे करूंक लागला. ताका लागून म्हाका खूब अभिमान वाडटा आनी आमचे डेकोरेशनाचे अशें सदांच चालू उरचे. आनी आतां हे फॅन्सी जे आतां पणट्यो बी आसा पयलींच्यो, पयलीं ते मेड इन चायना 100% मेड इन चायना आसल्यो. आतां तेजो मेड इन इंडिया जाला अशें आयकलां. ताजे बद्दल तुका कितें म्हणपाचें आहा? ह्यो फॅन्सी आयटम खुबशे आमच्या गोंयकारांक तरी खूब आकर्शीत करता आनी हे चडशे आयटम सगळे इम्पोर्ट जाताले चायनाच्या. पण आतां हे कोल्हापूर म्हणत, बेळगांव म्हणत, बरी बरी गांवांतली भुरगीं फुडें सरून इवन इंजिनियरींग बॅक कॉलेजीस सुद्दां तांकां खूब सपोर्ट करता. आनी तेंच्यांनी आतां एलईडीचेर ह्यो कॅन्डल्स काडल्या. तुमकां इमॅजीन जावचें ना ही 60 रुपया कॅन्डल एक, ताजी बॅटरी तुमी घेवंक गेल्यार 100 रुपया आसा, पण ह्या 60 रुपया आमी विकता आनी 2 म्हयने तेजी लायफ आसा. अशे खुबशे
आमचे कोल्हापूर म्हणत, बेळगाव म्हणत, पणजे म्हणत, तसेच पुण्याचे मार्केट चायना सोडून कितके पर्सेंट वाढला इंडियन मार्केट? माझ्या मतान Materials. इंडियन मार्केट आता 90% तरी आम्ही इंडियन स्वताचेर डिपेंडंट झाल्ले आसा. फक्त 10% खंय ना खंय एक पेपर म्हणत वा फूल म्हणत वा एक डिफरंट डिझायन जो भायल्यान येता तो आता आमचे भाव हांगासर करतले ही म्हाका खूप उमीद आसा तेंचे कडेन. ओके. प्रेमनाथ चारीन जाल्यार परंपराच सांगली. आकाश दिव्यांच्यो खंय वेगवेगळ्यो तरा. पयलीं कोण्याच्या बडयांचे आकाश कंदील करताले. आमी मजा म्हणून लोखंडी सरयांनी केले. ल्हव ल्हव ऑर्डरी मेळपाक लागल्यो. आतां 36 वर्सां जावन गेली. आकाश कंदील करता. अंदू 25,000ची ऑर्डर आसा. म्हज्या बरोबर हेरांकूय रोजगार मेळटा. वेवसायांतल्यान कला गिरेस्त जायत वयता. कितके वर्सां जाली ते सांगता म्हणजे आता 36 वर्सां जाली हांव आकाश करता. पयलीं आसले पळय आमी एक अशें एक मजा म्हणून करताले अशें. मागीर इल्लें इल्लें तर आमच्या धंद्यारूच अशें हें जालें, चालू जालें धंद्याक. आनी मागीर आतां जशी मागणी गेली तशें आमकां इल्लें इल्लें प्रोडक्शन वाडूंक लागलें. सामानूय चड क्वॉन्टिटीन मागोवचें पडलें. सामान म्हणल्यार मुंबयच्यानूच येता आमचें. तशेंच आयज आमचें सबंद फूल गोवान मार्केट आसा. तशेंच गोवा बाउंड्रीचेर बांदा, सावंतवाडी, दोडामार अशें बेडशे बी अशें चालू आसा आमचें. आनी आतां तुवें 36 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लें म्हणटा. 36 वर्सां. आतांच्या मार्केटान कितें डिफरंट आसा आतांच्या मटेरियल वायज आनी हेज्या प्रमाणे? मटेरियल तेन्ना आमी 5 रुपया किलो हाडटाले आनी आयज आतां कितलेशेच म्हणजे 100 सादारण अशे 150 रुपयाक लागीं पावले म्हटल्यार. आनी आतां विकता पळय हय. तेन्ना पयलीं कितक्यान विकताले आनी आतां एट प्रेझेंट कितको फ्रेम कशी जाली? तेन्ना आमी 5 रुपयान विकताले. आयज आमी 60 रुपयान विकता. म्हणजे मार्केट कशें कितें जाल्लां अशें दिसता तुका? ना मार्केट म्हणजे खूब मागणी खूब आहा. मागणी खूब आहा. तशेंच आमचे आयज आकाजी आसा पळय शेप आसा पळय त्या प्रमाणे आमकां डिझायन हे आसा, डिमांड आसा. आनी तसोच आमी क्वॉलिटी बरयतात बाजारात. आयज 36 वर्सां पयलीं तूं एकटोच हांगा करतालो. हय. आयज पळय जाल्यार बिचोलन खूब कडेन हे फ्रेमी करता अशें दिसता आतां- म्हाका. तुका लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें म्हणजे लोकांचे व्ह्यू तुवें आयकले तेज्या बद्दल तूं कितें सांगू शकता? आतां लोकांचे व्ह्यू आसा पळय, लोक कितें म्हणटात जे व्हरपी म्हाजे कडसून आहा पळय ते म्हाजे कडसून व्हरता. म्हणजे शेपीक लागून आनी मटेरियलाक लागून क्वॉलिटी आसा पळय ती आमची बरीच आसा अजून पर्यंत. आनी जेन्ना ते प्रिंट करतात तेन्ना तुका कितें सांगता म्हणजे कसो कितें? प्रिंट करता पळय ते लोक येवन कितें सांगता की तुजो स्क्वेअर सारको आहा आकाजाचो. आमकां खंयचो प्रॉब्लम येना दसोवपाक आनी दसयता आसतना आकाज येवचपना. तुवें आतां ते 36 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लें तेन्ना तूं एकटोच करतालो एज अ फॅमिलीन असो बारीकसो हेल्प. आयज तूं एक 4-5 जाणांक एम्प्लॉय करता हांगासर एक थोड्या दिसांक. तेज्या बद्दल कितें म्हणटालो? काय ना तांकां एक कशें आपल्या बरोबर तांकां बी कितें तरी मेळटा न्हू. सगळोच फायदो म्हाका धरूंक जाय अशें ना. सगळें त्या थोडे कामगारांकूय मेळोंक जाय न्हू. आतां हाका तुवें कितें करता? आतां आकाजे म्हाजे 25,000 तरी जाता. आनी 20-25 पयलीं कितके जाता? 20-25 हजार अशें जाता. पयलीं कितले एक 10-20 छंद म्हणून आमी करताले. म्हणजे आतां बिझनस वाडला हा बिझनस वाडला. आनी कितके म्हयने करता हे आतां आमकां एक सादारणशे 6 म्हयने तरी लागता. आनी आतां पळोवया गोंयभरच्यो नरकासूर प्रतिमा. अंदाज किती वर्ष आली तुम्ही? झाली 50-52 वर्ष झाली.
कॉम्पिटिशनाक बी व्हरताले? पयलीं आमी कॉम्पिटिशनाक म्हणजे स्टँडींग आसता आमचे ते स्टँडींग कॉम्पिटिशनाक आतां 3 वर्सां जालीं कंटिन्यू आमी घेतलेले सेकंड फर्स्ट अशें चालू आसलेले. तुमच्या भितर अशे काम करपी अशे कितले जाण आहात? आमच्या हितून टोटल आसा 18-20 एक जाण आसा काम करपी. तसोच आमचो आयडिया दिवपी म्हणटा तो खास करून नारायण शिरोडकर, तसो प्रजीत नायक, मागीर आमचे सुनील नायक, तशें हे धीरज, कुणाल, श्रीपत, संदेश, अमय, राम, मनसूर ओके. आनी कोण आहा सांग? आनी सिद्धू आसा, अमरेश, मागीर पाटील, प्रसाद, एसडी, नाना. ओके. आनी तितूनसून म्हाका सांग, तुमकां कितले दीस लागता अंदाज? आमकां अंदाज एक लागता एक 15 ते 20 दीस. 20 दीस लागता. हय. बरें. तुमच्या आतां फाटले 2-3 वर्सां जालीं पळयता तुमी हय. की पावस पडटा न्हू, त्या खातीर तुमकां कितें इफेक्ट जाला? हय, गेल्या वर्सा आमकां मातसो पावसान त्रास केल्लो. ह्या वर्सान तशेंच जाल्लें आहा. पावस चालूच आहा पळय, पडटा वयता. मागीर कितें प्रॉब्लम येता? प्रॉब्लम अशें कांय ना. भुरगे अशे कोण कामाक वयता तेन्ना भुरगे आसता ते हार्डवर्क करून ते बी मागीर पॅक बी करून दवरता पावस येवपाच्या पयलीं बी खंयच्यान. अंदाज खर्च कितको येता? खर्च येता एक आमकां 20 ते 1 लाख पर्यंत. आनी डोनेशन? हय, डोनेशन वाड्या वयले बी काडटा आमी आनी भायले आमचे हांगाचे आसा ते सगळे. ओके. सगळ्यांक हॅपी दिवाळी सांगतो. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. जाता तसो चडसो इको फ्रेंडली दवरपाक ट्राय करतात, पूण कांय गोश्टी अश्यो आसा ज्या जाग्यार आमकां न्हू तश्यो थोड्यो वस्तू यूज करच्यो पडटा, पूण त्यो आमी कमी प्रमाणांत जाता तितल्या कमी प्रमाणांत यूज करता. तुमकां नरकासूर हे करपाक रेडी करपाक कितके दीस लागता? तुमकां मेरेन आमकां ती तयारी जी आसा आमी जवळ जवळ चडशे एक 20 ते 30 दीस पयलीं करता.
पूण अशी तशी सुद्दां 20 दीस सुद्दां म्हटले जाल्यार ते कमीच जाता, कित्याक खुबशी डिफिकल्टीज येता. पूण तरी आसतना भुरगे जे आसा आमचो टायम सारको काम सामकें बऱ्यान पैकी करून रातीचे दीस करून सारके टायमार सुद्दां काम करून हाडटात. सो अशें तशें करून आमी 20-25 दिसांनी काम सोंपयतात. तुम्ही कशें मॅनेज करतात कसो करतात टायम? मॅनेज म्हटल्यार सद्या एक म्हटल्यार आमची जी पंचायत आसा ती आमकां खूब सपोर्ट करतात. तितून आमकां मागीर स्पॉन्सर डोनेशन जे आसा अशें तशें कांय लोक फुड्यान येवन आमकां हेल्प करतात आनी त्या अंदाजे कितलो खर्च जाता आनी कसो कितें मॅनेज करता? अंदाज खर्च आमकां सांगचें म्हटल्यार जवळ जवळ करता तशें आमी डिपेंड पयलीं आमी कसलो स्ट्रक्चर करता, कितें नवें करपाचें आसा त्या अकॉर्डींग आमकां जवळ केन्नाय 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 अशें करून 1 लाख सुद्दां जवळ जवळ खर्च येयल्लो आसा. नमस्कार. दिवाळी हो असो एक उत्सव जो पुराय देशात व्हड धडधडीन मनयतात. दिवाळीचो उत्सव खूब खाशेलो कारण ह्याच दिसा भगवान श्रीराम 14 वर्सां वनवासात रावन अयोध्येक परतलो. त्या वेळार राज्यांतल्या लोकांनी मातयेचे दिवे पेटोवन हो उत्सव केलो. ह्या उत्सवाचें म्हत्व इतलें आसा की आयज लेगीत देशभर दिवे पेटोवन आनी फटाके फोडून व्हड धडधडीन हो उत्सव मनयतात. ह्या दिसा पुराय देशांत लक्ष्मीजींची पुजा करतात. पूण भारताच्या गोंय राज्यांत दिवाळीचो उत्सव एक आगळोच रितीन मनयतात. गोंयांत दिवाळी एक वेगळ्याच कारणाक लागून मनयतात. हें कळटकूच तुमकां अजापूय दिसतलें. गोंय हें भारतांतलें एक गिरेस्त संस्कृताय आशिल्लें राज्य. तर दिवाळीच्या निमतान वायटाचो नाश आनी बऱ्याची सुरवात, अंधारातून प्रकाशा कडेन वचपाची सुरवात. पणटी पेटोवन आमी स्वागत करता. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो पंतप्रधान मोदीजींचें स्वप्न. स्वावलंबी देश, स्वावलंबी देश जातलो हें ध्येय प्रत्येक भारतीयां कडेन आसपाक जाय. आनी दिवाळीची हुनहुनीत परबी तुमकां. देव बरें करूं.